गोंयांत कोळसो नाका ही मोहीम जेन्ना 5 वर्सां आदीं चांदोर हजारांनी लोक एकठांय जाल्लो आनी आजूय हजारांनी लोक एकठांय जाल्लो आसा आनीक त्या वेळार जो डिमांड आशिल्लो आज पासून लोकांचो डिमांड आसा ज्या पद्दतीन हो भ्रश्ट जुमला पार्टी खास करून जे उतर बाब मनोहर पर्रीकरान 2013 जे सांगलोलें की गोंयांत डबल ट्रॅकिंग जावपा ना पूण आज जरी तर चोयल्यार ज्या पद्दतीन आज ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक आमचे गोंयांत कोळसो नाका हेजी टीम जावं बाब अभिजीत प्रभुदेसाय दुसरे सगळे वांगडी आनी एक्टिविस्ट एकठांय जावन लोकां मदें जे अवेरनेस क्रिएट केलेले आसा आमी खूब विधानसभेन उलयलेले आसा अबाउट हाव सागरमाला इज कनेक्टेड टू दीस प्रोजेक्ट हाव गोवाज एनवायरमेंट इज टू बी डिस्ट्रॉयड फ्युचर जनरेशन विथ कीपिंग इन मायंड दीस क्रोनी कॅपिटलिस्ट आनी हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट दीस इज अ डिक्टेट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू दीस गव्हर्मेंट and Dr. Pramod Sawant has failed miserably to safeguard the interests of the state. आज उदकाचे प्रश्न एनवायरमेंटाचे प्रश्न इतले प्रश्न साधारण गोंयांत जे पडहा आनी देर इज नथिंग फ्रॉम दीस गव्हर्मेंट दूख जाता की थोडेशे जे 5 वर्सां आदीं आमचे बराबर जे गोंयांत कोळसो नाका पूण जे चलताले ते आज त्या सरकारांत आसा आनी ओगे आसा म्हाका दिसलोलें हिंगा येतले पूण ते आज दिसना तर हितून दाखोवन दिता की हे एक मेन रीजन आज दिस फाइट इज फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड आई अपील टू द यूथ that this Goa is not of a politician, this Goa is of yours. आणि आज जरी तर आमी एक अवेरनेस क्रिएट करून ह्या सरकाराक जरी तर बंद केले ना कित्याक एमपीटी टुडे इज बिकम मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी अ स्टेट विदिन अ स्टेट थिंगा इतली दादागिरी इतली हुकुमशाही जालेली आसा खास करून ह्या कोळशा लागून आनी थिंगा इतले डेव्हलपमेंट करपाक हो सरकार जेन्ना सुप्रीम कोर्ट हेज ऑल्सो बार्ड देम बट दिस गव्हर्मेंट इज हेल बेंट to spoil the peace of the state of Goa, and this government has to be shown the direction, or it has to be basically dismissed. It has failed on to safeguard the interest in all fields, law and order, environment, destruction. सगळे कडेन हे सरकार फेल जालेले आसा आनी म्हाका दिसता आज जेन्ना चोयल्यार द पिपल्स पॉवर इज सुप्रीम आनीक हे लोकांनी हो आवाज म्हाका दिसता एक घरांनी वचपाक आहा आनी जो उलो गोंयांत कोळसो नाकाचे आनी दुसरे वांगडीन जे एनवायरमेंटा विरुद्ध जे पड मुखार उलो मारतले तेन्ना सदांच आमी आसतले टू सपोर्ट दीस वी हॅव रेज्ड इट ऑन सेवरल टायम्स इन द असेंब्ली अबाउट द कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा which is not being done, about how coal is going to create nuisance on the health issues of the citizen of the state. या सरकाराक पडोंक ना या सरकाराक फकत पयशे आनी करप्शन आनी हेज विरुद्ध आमी जे करपाक जाय ते मुखार सगळे एकठांय जावन कोतले 100% 5 वर्सां आदीं देंवलोले मरे आमी चांदोरच्या गांवांत आयजूय देंवलाय सो वॉट एवर कॉल दे गिव वी वील सपोर्ट देम फुल्ली